राज्यात वाडट्या इंधन दरा आड आंदोलन म्हण संकल्प आमोणकरांच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीचें आंदोलन जालें। ताका लागून वास्कोत सुमार 100 जाण मोटरसायकल पायलट तशेंच रिक्षावाल्यांक 50 रुपया लिटर पेट्रोल मेळ्ळें। ह्या आंदोलनात वांटो घेवपाक काँग्रेस कार्यकर्ते वास्को एका पेट्रोल पंपार जमिल्ले। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। आयज आमी एक धाकटोसो डेमॉन्स्ट्रेशन दवरलेलें आसा, जे आयज आख्खे इंडियाभर भारत देशात जे रेट्स वाडलेले आसात, स्पेशली पेट्रोलाचेर आनी बजेटाचेर। सो आयज जे हिसपान रेट वाडपाक लागले आसा तुमकां उगडास येता आसतलो। फाटल्याच दिसांनी आमी आनी एक असोच प्रोग्राम केलेलो जून म्हयन्यान, जेन्ना तेन्ना डिझेलाचे आनी पेट्रोलाचे रेट वाडत गेलेले आनी तेन्ना डिझेलाचो प्रायस पेट्रोला पेक्षा चड जालेलो। आयज परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा की फर्स्ट टायम आमच्या इंडियाचे हिस्ट्रीक आयज ऑलमोस्ट रेट जो आसा राजस्थान असल्या स्टेटी 94चेर पावलेलो आसा, बॉम्बे 90 क्रॉस केले आसा, दिल्ली क्रॉस केले आनी आयज आमच्या गोंयान 83 क्रॉस जाल्लेले आसा। आयज लोकांची जी हालत आसा आनी परिस्थिती आसा लॉकडावन जाल्या उपरांत आनी जे प्रमाणे रेट वाडपाक लागलेले आसा, हेज्या लागून खंयच तरी गव्हर्मेंटाक मास सुद्दां बारीक मनशाचो म्हणटा ते मास सुद्दां पडलेले ना। लोकांक तेंच्यांनी ग्रांटेड घेतलेले आसा, लोकांची अक्षरशः फटींगपणां चलिल्ली आसा, कित्याक तांकां मास सुद्दां भंय ना जाला लोकांचो। कित्याक तांकां अशें दिसता की बाबा आमी कितें केलें आमकां पसतलें म्हणून। आनी आयज गव्हर्मेंटान ज्या हिसपान चलयलेलें आसा तांकां मुद्दाम उगडास करपाक सोदता हांव, कित्याक बाबा हो एक बोर्ड आसा आमचो हांगा, क्या आपको ये होर्डिंग याद है काय म्हणून मुद्दाम घातला आमी, कित्याक तांकां सांगपाक सोदता बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाक। आनी जो आतांचो सद्या एनडीएचो गव्हर्मेंट आसा तेजेर मेन्शन केलेलें आसा, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल किंमत अब की बार मोदी सरकार म्हणून। सो हो मुद्दाम बॅनर आमी ताका उगडास करून दिवपाक सोदता की बाबा जे तेंच्यांनी उतार दिलेले आनी तेन्ना जेन्ना काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलो 2004 ते 2014 पर्यंत जेन्ना काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा, जेन्ना UPAचो गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना जो प्रायस डिझेलाचो आनी पेट्रोलाचो जो प्रायस आसलो तेन्ना 63 रुपीज आसलो। 63 रुपीज आसलो आनी तेन्ना हे एज्युकेशना करून सांगताले कित्याक आमचो जर गव्हर्मेंट येयलो, स्वता मोदीन सांगलेलें आमचो जर गव्हर्मेंट पावरान येयले जाल्यार आमी 35 रुपया करतले म्हणून। फक्त मोदीन न्हू, आमचो रामदेव बाबानूय सांगलेलें, आमची तेंची स्मृती इराणी, अशे कितलेशे तेंचे लिडर्सान सांगलेले की आमी 35चेर पेट्रोल। बट आयज जे 63 रुपीज वरसून जे पेट्रोल आयज 83चेर गेला गोंयान, हे म्हाका दिसता एक लोकां कडेन सद्या अन्याय जाल्लो आसा। सो आयज एक प्रोटेस्ट कसो टोकन केल्लो, प्रोटेस्ट ऑफ टोकन हे पेट्रोल वाडयलेलें आसा। आमचे जितले मुर्मगांवचे जे आमचे पायलट भाव आसा जे मोटरसायकल चलयता, तशेंच आमचे रिक्षा भाव जे आसा रिक्षा चलयता, हांकां मुद्दाम आमी आपयलेले आसा। एक आमी टार्गेट दवरलेले आसा, एक 100 लोकांक आमी आपयलेले आसा मोटरसायकलीचे, एक 50 लोकांक रिक्षावाले, एक 50 तांकां। आनी तांकां आयज जे आमी एक टोकन ऑफ प्रोटेस्ट म्हणून तांकां आमी जे पेट्रोल आसा ते सबसिडायड रेटीचेर दिवपाचे आसा, कमी रेटीचेर दिवपाचे आसा। तांकां आमी अशें डिसायड केलें आसा एक 50 रुपयान तांकां आयज आमी पेट्रोल दितले म्हणून थंयसर आयज पेट्रोल पंपाचेर। आनी हे आयज अशें दिसपाक येता की आयज आमी एक प्रोटेस्ट कसो तांकां केल्लो आसा, बट गव्हर्मेंटाक हेज्या वरसून हांव सांगपाक सोदता हे निधीसून जागे जाया। आयज आमचे असले मनीस फुडें चलून तांकां हेल्प करता, बट फुडें कोण तो हेल्प करतले? पळय वाडलेली आसा ती रेट पळोवंक गेल्यार आमचे भाडे आनी रेट हेतून खूब डिफरन्स जाता, कित्याक आमकां तेजेर कांय उरना। जेन्ना आमी रेट मागलेली तेन्ना आमकां रेटूय दिली ना, रेट वाडलेली ना, फक्त पेट्रोल वाडलेलें आसा। आनी आयज धंदो करपाचो म्हणजे मुश्कील जाल्लें आसा। आमकां नोकरी ना जाल्ल्या कारणान आमकां हो धंदो आतां केल्लो आसा म्हणून आमी येवन बसता म्हणजे धंद्यार उबे रावतात। आयज आमची दखल सरकारान घेवपाची आसली, पूण सरकारान आयज आमचे बद्दल कांयच चिंतलें ना। सद्या वाडलेलो आसा आनी वयल्यान आमकां तो बजेट बसना आनी वयल्यान आमचे भाडे कितें आमकां ते रेट मेळना आमकां। आनी आमकां आतां संकल्प बाबान आमकां आपयला हिंगा पेट्रोलाक दिता म्हणून, पण बंद दिवचो ना न्हू। आमकां सरकाराचे एक्चुली हे प्रॉब्लम आमकां कितें वाडोवन आमकां दवरलें, आमकां चड ना कांय ना। आनी आमी गरीब लोक आमी खातली कितें? आनी संकल्प बाबान आमकां जेवण सुद्दां दिलें एक टायमार, आनी ताका म्हणटा आमी वॉलर करता, एप्रिशिएट करता ताका। आनी ताका म्हणटा आमी थँक्यू हेल्पफूल आमी टॅक्सीकार बाबा आमी